आणि उत्सवाक सुरुवात जातना पाडव्याच्यान सुरुवात जाता. अख्खो गांव पाडव्याच्यान शिवराक रावता. पाडवो तो नवमी पर्यंत आमचे उपवास असता आणि एक अशें वातावरण गांवांत आसता की प्रसन्न वातावरण असतं. आणि बरोबर पाडवे पंचमी दिसा जो महायाग तशें म्हणून खुबशे उत्सव जाता. पण जो महायाग आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट सगळ्यात महत्वाचो म्हणटा तो महायाग आमचो. आयच्या दिसा जे व्रतस्थ धोरण असतात ते सगळ्या धार्मिक विधी जातात. व्रतस्थ धुवन दनपारां तळयेचेर पवित्र तळयेक न्हावपाक येतात. थंय ते न्हातात आणि जवळ 12च्या दरम्यान मयासून हिका मयापुरीत व्हरपाक मोड येतात आणि हिका वाजत घालत हांव मागीर ती प्रस्थान करता. सांगता की आपला काय 2 जातीर मयापुरीत वता तेन्ना हो गांव तुमी सांबाळपाचो म्हणून अशें जाणटे सांगताले. आनी अजून तशेंच जाता ते. वयर वर्सां 1700 वर्सां जातली आता ही सुरू केल्या. ही संवसारपाड्याचे 5व्या दिसा म्हणजे पंचम येता त्या दिसा आमची जात्रा जाता. पण शिरगांवच्या जात्रेन जे धोंड रावता ते फूल गोंयाचे आसा आणि आमच्या इतर धोंड फक्त आमच्या वाड्या पुरतेच आसा. बाकी उपवास बिवास धरून होमखणाचो वचप ते सेम आहा. तेतून काय फरक ना. जे उपवास 5 दीस करता आणि 5व्या दिसा सामको उपवास म्हणजे जेयना. 4 दीस शिवराक रावता आणि आतां 5व्या दिसा सामको उपवास आणि धोंड सगळे होमखणासून गेल्या उपरांत मागीर जेवता. हांगा म्हादन म्हणून 3 जाण आसा. बेतकेकार, लाड आनी ठाकूर आनी एक गांवकार आमच्या वांगडा आसा. म्हणजे आमी 4 जाण आनी आनीकूय लोक आमच्या बरोबर आसा. मागीर सगळे ते पयलीं पासून आमच्या बरोबर स्थायीक आसा. तेंच्या बरोबर आमच्या बरोबर तेय बी तांकां धरून आमी सगळे मेळून ही जात्रा करता.